शेनवारा आरपोरा बागा वाठारांत भितरल्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या। GSIDC अंतर्गत ह्या कामाक सुरवात केल्ली आसा। सुमार 1 करोड खर्च करून ह्या कामाक सुरवात जाल्या म्हण माहिती उपसभापती मायकल लोबोन दिल्या। RDX गो खातीर आरपोराच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आरपोरा बागा एरिया इंटरनल रोड्स हिंगासर क्लस्टर ऑफ हॉटेल्स येयल्ली आहा आनी लोकलाची गेस्ट हाऊस आहा प्लस अदर बिजनेसीस। लोकलाचो डिमांड आसलो की ह्या वाड्याचेर इंटरनल रोड्स आहा तितले हॉटमिक्स जावचे। हांवें जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलें आनी इमिडिएटली अंडर GSIDC आमकां ही ऑर्डर दिल्ली आहा 1 crore वर्थ हॉटमिक्स फॉर दीस इंटरनल वॉर्ड ऑफ साकवाडी बागा एरिया। दिस इज ट्युरिजम रिलेटेड बेल्ट। इतले ट्युरिस्ट हिंगा येता आनी रावता, सो वेन दे गो बॅक दे हॅव टू गो विथ गूड मेमरीज। डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक वावुरता आमी। त्या खातीर जे कितें डेव्हलपमेंट जाय जावं ते इंटरलॉकिंग पेवर्स फॉर पाथवेज, पार्क्स, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, एल्डरली पीपल पार्क, तेजे भायर हे जे जितके हॉटमिक्स ऑफ रोड्स आनी प्रॉपर सायनेजीस आनी गार्बेज इफेक्टीव क्लिननेस हेचेर आमी जोर दिल्लो आहा सारको। आनी त्या खातीर सगळे पंचायतीचे मेंबर वावुरता। ह्या विलेजीक आनेक गार्बेज ट्रक दिवपाकूय आमी वावुरता। एक ऑलरेडी आहा ट्रक, आनेक जावं, कित्याक एक आहा तो पावना। सेग्रिगेटेड गार्बेज व्हरोन गार्बेज प्लांटाक दिवपाचे हे काम आमचे फर्स्ट प्रेफरन्स। द प्रॉब्लम टुडे वॉट वी आर फेसिंग, कलंगूट constituency is facing is garbage coming from Anjuna, coming from Asagaon, coming from Villa Kanka. आयज हांव म्हणना त्यो पंचायती काम करिना, पूण खंय तरी ते फाटी उरलेले आहात। इफेक्टीव गार्बेज क्लिननेस जेन्ना आमी येदो व्हडलो गार्बेज प्लांट बांदला हेंकां करपाक जायना। आनी त्या खातीर तुमी जर तर आयज पोर्रा येत, पार्रा विलेज इज द फर्स्ट विलेज विच इज डिक्लेअर्ड गार्बेज फ्री। तुम्ही येऊन पळया गार्बेज ना, पण अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल सी बॅग्स, ब्लॅक बॅग्स बिहायंड पार्रा चर्च। एटलीस्ट 30-40 म्हणजे रातचे 2-3 हाडून ते ब्लॅक बॅग्स हाडून उडयता। आनी आमी पळयल्या खूब रेस्टॉरंटाची केओटी मेवल्ल्या, आमकां बिलां मेवल्ली आहा। सो इफेक्ट तेजो येवपाक जाय न्हू, येदो व्हडलो प्लांट बांदला पळय हे कोत्तले जाल्यार म्हाका दिसता वी नीड टू बी लिटल स्ट्रिक्ट। 20 वर्सां जाली ह्या वाठारांत कितलींच हॉटेलां येयल्लीं आहा आनी हे रोड अशे सगळे हे जाल्ले आहा, पिड्यार जाल्ले आहा। हितून कितले ट्युरिस्ट येता, कितले ट्युरिस्ट दिसान दीस पडटा ते म्हाका पळयले ना। आनी हांवें सरा कडेन पयलेच पावल उखल्ले हे रस्ते म्हाका जावचे म्हणून। तर सर मला हे रिजोल्युशन किंवा हे करून आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक पावयलें आनी सर 2 म्हयन्या भितर आपूण ते म्हाका करून